नारळ फोडूनी शिरण्य करूनी वाटील तुळशी वृंदावनी गे वाटील तुळशी वृंदावनी गे नारळ फोडूनी शिरण्य करूनी वाटील तुळशी वृंदावनी गे वाटील तुळशी वृंदावनी गे मावळणीच्या मळ्यान फुलला एक कळो आधी करा तिळ आमच्या रमाबाया गे आधी करा तिळ आमच्या रमाबाया. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आम्ही आयल्या दुर्बाट हांगासर. धालो उत्सव चालू आसा आणि सगळेकडे तश्यो बायल्यो धालो उत्सवान सहभागी जाता आणि खूबशी मजा करतात. आणि तसोच धालो उत्सव हांगासर दुर्बाट हांगा जाता धोलो पुरुष हांच्या देवळान. आणि हांगासर पळोवंक शकतात तुमी की म्हणजे सगळ्यो इश्टिण्यो हांगासर न्हेसून बरी नटून थटून हांगा सगळे आयल्यात. आणि तांच्या बरोबर आज जरा हटकेचो आमचो स्पेशल भाग आमी खेळटली. सो धालांचो मांड आणि म्हाज्यो सगळ्यो इश्टिण्यो हांकां हांगासर पळोवपाक खरेंच खूब बरें दिसता. आनी आयचो भाग कितलो हटके जातलो आनी कितलो मजेशीर जातलो तुमकां थोड्याच वेळान कळटलो. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. बेताळ ग्रामपुरुषाक नमन करून आणि सारिका मॅडमीक वेलकम करून स्वागत करून तेजे पयलीं स्वागत करता. आणि आयज आमच्या दुर्भाटाक जरा हटके प्रोग्राम हाडलो त्या बद्दल आमी तिचे खूब स्वागत आणि मनापासून मन काळजापासूनच स्वागत करता. ओके, थँक्यू. आणि चॅनला वतीन तुमचे चॅनलाची टीम तेंचेवूय हांव स्वागत करता. बेताल ग्रामपुरुष हांकां नमन करून आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इश्टिण्यांक मनापासून सगळ्यांचे स्वागत, सगळ्यांक येवकार. सुरवात करूया आयच्या भागातलो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. मानसी शेट, प्रेरणा फट्टे, प्रतिमा शेट, सुजाता फट्टे. ओके, ही आसा आमची 4 पार्टिसिपंट जी खेळटली आमचो पयलो रावंड जो आसता फुगड्यांचो रावंड. आणि फुगड्यांचो रावंड खुबशे जाणांक खबर आसता. जेंकां खबर आसा तांकां टेन्शन आयलां आसतलें की फुगड्यो रावंड म्हणल्यार केन्ना आमच्यो प्रश्न आसता. सो डेफिनेटली जेंकां खबर आहा तांकां टेन्शन येवपाक सुरू जालें आसतलें. जेंकां खबर ना तेंच्या खातीर सांगता की आमचो पयलो रावंड जो आसता वो प्रश्नांचो रावंड आसता. पण प्रश्न आसता सारके सोंपे आसतात. तुमकां व्हडलें जनरल नॉलेज चिंतपाची गरज ना. आमी सारके सोंपे प्रश्न हाडला तुमच्या खातीर. ओके, सुरवात करूया आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. आमची पयली पार्टिसिपंट रेडी आसा. सुजाता कितें करता? घरांत आसता, हाऊस वायफ. ओके, धालान तूं भाग घेता, आवडटा तुका? तुका कितें दिसता धालो बी आतां हें करता तें कित्या खातीर करपाक जाय अशें दिसता? ही बायलांची उमेद न्हू, म्हणून त्या खातीर धालो खेळपाक आमकां बरी उमेद येता. ओके, तुजो प्रश्न पळय, तूं कितें येता तो? तुका 3 पदां म्हणपाक जाय. एक्चुअली आमी 4 सांगता गो, पण तुका थोडें टेन्शन पळोवन हांवें कमी केला. 3 पदां म्हणपाक जाय आनी शब्द तुजो जिना. जिना शब्द आसूंक जाय त्या पदांनी. 3 जाय पदां. प्रॉम्प्ट कोण करना काय येता तुमकां हात वयर करा, तो प्रायज तुमकां मेळूंक शकता. पळय तांकां सगळ्यांक येता, तूं चिंत बेगीन. ओके, हांगासर सुजाताक एक्चुअली सॉंग्स येता पण टेन्शन खूब आशिल्ल्या कारणान ताका मातशें गडबडला तें. हांगा फाटल्यान खूब जाणांचे हात येता वयर. यो फुडें यो. तुम्हें जीने नहीं देगी है आवाज़. जीना, जीने भी नहीं, जीना. जीना सिर्फ तेरे लिए. एक जालें. ओके, नेक्स्ट. यो यो फुडें यो. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके बिना जाना कहाँ. ओके, नेक्स्ट. जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जीना, जीना, जीना येवंक जाय. ओके, कोण आनी कोण ट्राय करता? जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. जाने मन तेरे. जीना शब्द येवपाक जाय. कोण ट्राय करता? बेगीन तुम्ही येऊ शकता. कोणाक येताले सॉंग्स? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम. तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना. हाँ जी, सीखा मैंने नेक्स्ट. जीना सिर्फ मेरे लिए. जीना सिर्फ मेरे लिए. नेक्स्ट. थर्ड.
जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा फायनली आमकां जिना शब्द घालून 3 सॉंग्स मेळ्ळे हांगासर आनी बरे पैकी ताणें म्हणलां. नांव सांग तुजें? रवीना रोहिदास फडते. रविना सॉंग्स म्हणटा कितें तूं? हय. रविनाक हो ऑडियन्स प्रायज मेळटा. रविनाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रविना. थँक्यू. फुगड्या रावणाची आमची पयली पार्टिसिपंट आशिल्ली सुजाता आनी सुजाताक जो प्रश्न आशिल्लो तो ताजो प्रायज मेळ्ळो ऑडियन्सान. नेक्स्ट पार्टिसिपंट रेडी आसा, वळख करून घेवया ताजी. प्रतिमा राजेश शेट. ओके प्रतिमा, तुजी हॉबीज कितें? तुका कितें करपाक आवडटा? नाटकां नाच करपाक. नाटकान करपाक आवडटा, नाचपाक आवडटा? नाचोंक आवडटा, गावपाक आवडटा, नाटकां. ओके, आतां सगळ्या जाण हांगासर जमल्या. ओदोळ तिका सॉंग म्हणपाचें आयलें. तुका सॉंगां येतालीं ती? पण तुमी ओके, अशी लायनीन वयता म्हणटा रावले. ओके, तुका आतां ह्या वेळाचेर तुका अशें दिसता की 2 लायनी म्हणच्यो कश्यो बी? नाटकाच्योच म्हण तूं, पदां म्हणली न्ही. सो 2 लायन्यो तूं नाटकाचो डायलॉग बी खंयचो? 2 लायनी. खंयचो रोल केल्लो तुवें? नारदाचो कशें नारदाचो केल्लो? ओके, त्याच रोलाचे तूं 2 लायनी म्हणू शकता. नारायण नारायण अरे त्यासाठीच मी असा धावत पळत तुझ्याकडे आलो. सारं देव थरथरू लागलं. हिरण्यकशिपू तुझ्यासाठी आता कितें जालें, नारदाच्या गेटपान नाशिल्ले कारणान ते डायलॉग विसरपाक लागला. पण ना ते हांवें उलयलें न्हू मागीर तेजेर ओके, पण खूब बरें म्हाका दिसता. खूब जाण रोल पयला आसलो तुजो हांगासर, फक्त आमीच पळोवपाक चुकला. पण मोठ्यान डायलॉग जालें तेज्या खातीर. ओके, हातूंतली एक चीट काड तूं. ओके, तुका आमी एक देवळाचो फोटो दाखयतली. ते देवूळ खंयचें तें सांगपाक जाय तुवें. पयलें देवूळ खबर आसा खंयचें तें? राव 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 तें राव, हात पेड करनाका बरी. खबर आहा देवूळ खंयचें तें? माड्डोळा. उत्तर चुकला. माड्डोळा न्ही ते. राव हां, आतां तांकां दाखयता मातशें. राव, तुका तूं आसा मागीर न्ही दिसता? फाटल्यान आहा तुमी दिसता. हे पळय तांबडे सुर्ला. ओके, कसलें देवूळ तें? शंकराची. महादेवाचें देवूळ तांबडे सुर्ला. उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी. नांव सांग तुमचें? सुषमा फडते. ओके, परत एक फावटी हो आमचो प्रायज जो आसा ऑडियन्सान गेला. सुषमाक हो प्रायज मेळटा. ओके, तिसरी पार्टिसिपंट नांव सांग. प्रेरणा प्रमोद फडते. तुमी कितें करता? हाऊसवायफ. हॉबीज कितें? रांदपाची हॉबी. ओके, तुजो प्रश्न पळोवया. एक कार्ड चीट. ओके, तुजो प्रश्न सोंपो आसा. तुका आमकां 3 म्हणी सांगपाक जाय. ओके, हांगासर उत्तर येना. यो फुडें. खाकीत कळसा गावाला वळसा. एक. उतावळी नवरा गुडघ्याला भाषणी. थर्ड वन. ओके, 2 येता तेका. थर्ड येना. ओके, तांकां येना. नाचता येना अंगण वाकडे आणि राहा चेडो सत्ता सगळं वाडो. दिसता तशें नाचता म्हणून सगळें जग फसता. ओके, मोठ्यान ताळयो जावनी. ओके, परत एक फावटी ऑडियन्सान हो प्रायज गेला आनी रियाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रिया. थँक्यू. फुकट रावणाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट मानसी मुकेश. मानसी, तूं कितें करता? हाऊसवायफ. तुजी हॉबीज कितें? तुका कितें करपाक आवडटा? डान्स बीन करपाक आवडटा. म्हणजे ते आमकां सांगता की नेक्स्ट रावंडाक आपूण येतले पार्टिसिपेट करपाक. अशे भाग बी घेता डान्सांत. तूं नाटकांनी घेता, काम करता? आतां करना. अजून दिवंक ना दिसता करपाक ताका चान्स. ओके, तुजो प्रश्न एकूच उरला आमचे कडेन. सो तुका पळोवया कितें प्रश्न तो. तुका कभी हा कभी ना आसा. ओके, हे कसो आसतलो हांव तुमकां सांगता. 40 सेकंडचो टायम आसतलो. तुवें हय आनी ना म्हणनासतना उत्तरां दिवपाक जाय. आय गेस तुमकां खबर आसूंक जाय हो रावंड खूब जाणां. कभी हा कभी ना. उगी रावप ना, तकली हालोवप ना, येस नो म्हणप ना आनी हय ना म्हणप ना. रेडी? ओके, मानसी बरोबर कभी हा कभी ना हो रावंड सुरू जाता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. मानसीक खूब टेन्शन आयला. मानसी, टेन्शन आयला तुका? टेन्शन आयला? ओके, हांगा नांव म्हटलें. नेक्स्ट पार्टिसिपंट कोण? बेगीन यो. ओके, रेडी? नांव सांग तुजें? शुभश्री फडते. शुभश्री, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तूं धालो खेळपाक येता हांगासर? सॉरी. नांव सांग. क्रांती कमलाकर. ओके, क्रांती, तुजो टायम सुरू जाता आतां. क्रांती, तूं ओदोळ पासून तुजी वाट येवपाची तूं टायम पळयतालें न्ही केन्ना आपले संद मेळटली म्हणून न्ही? यो बेगीन.
अस्मिता रोहिदास साखरकर. ओके अस्मिता, तुझ्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. अस्मिता, तूं ओदोळ बसून थंय रावन पळयतालें न्ही हो प्रोग्राम? ओदोळ बसून प्रोग्राम पळयतालें न्ही तूं हो? पळयतालें. हाच्या पयलीं कार्यक्रम पळयल्लो तुवें टीव्हीचेर हो? पळयल्लो. आनी तुका आवडटा हो? आवडटा. तूं केन्ना पार्टिसिपेट करतलें फुडें? म्हाका दिसलें जाल्यार करतलें. कॉलेजीक वता तूं? कॉलेजीक वता. जुवियम्स आनी आज कितें स्कूल येना कॉलेज ना? असली. वचून आयले? गेल्ले. आनी सगळीं तुजी हांगासर कोण कोण धालो खेळटा तुजी कोण आयल्यात हांगासर खेळपाक? म्हाका खबर ना. ना म्हटलें मोठ्यान धालो जावनी. ओके, सो कभी हा कभी नाचो प्रायज आमी कोणाकूच दिवंक शकना हांगासर. सगळ्यांनी हय आनी नाव म्हणलें. ओके, ज्या पार्टिसिपंटांनी ह्या रावंडाक पार्टिसिपेट केला त्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता धमाल जोडी रावंड. धमाल जोडीचे आमचे पार्टिसिपंट हांगासर आसा. आमच्या बरोबर 3 कपल्स आसा. आमचे पयले कपल आसा बाबू शेट आनी भावना शेट. आमचे दुसरे कपल आसा सत्यवान फट्टे आनी संजना फट्टे. आनी आमचे तिसरे कपल आसा शैलेश फट्टे आनी सुचिता फट्टे. ओके, सो हे आसा आमचे 3 कपल जे खेळटले आमच्या आयच्या धमाल जोडी ह्या टायटला खातीर. आनी पळोवया आमच्या ह्या 3 कपलां मदले धमाल जोडी कपल कोण जाता ते. सो पयले कपल म्हाज्या बरोबर आसा बाबू शेट आनी भावना शेट. लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं? लग्नान 31 वर्सां जालीं. 31 वर्सां. 31 वर्साच्या संवसारा बद्दल कितें सांगतले? 31 वर्सां संवसारा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार लग्न जावन संवसाराक पडल्यान तर कितें जाता, मातसो एक टेंशन कशें आसता. टेंशन जालें की मागीर जी सौभाग्यवती पळय आसता न्हू, तांच्यांनी साथ दिवपाची आसता. ती साथ म्हाका भरपूर मेळ्ळी. तुम्ही कितें सांगतली संवसारा बद्दल? त्यांच्या बद्दल कितें सांगतली? हां, ओके. तुमकां कितें करपाक आवडटा? घरांतलें जेवण बी करता तूं? आवडटा करपाक? बरें जेवण करता? परत घेवचें पडटा. ओके, आता आमचे पहिले कपल जे 31 वर्सां लग्नाक. आमचे दुसरे कपल हांगासर आसा सत्यवान आनी संजना. तुमच्या लग्नाक कितली वर्सां जालीं? 22 वर्सां. तुमी कितें सांगतले संवसारा बद्दल? संवसारा बद्दल म्हणजे आमचो संवसार आमी लगीन जाल्ल्याक सामको ते भशेन आमचो एकदम बरो आसा. हय. आणि तिच्या बद्दल कितें सांगतले? कशी ती? बायल एकदम बरी आहा. सामकी बरी म्हणजे सामकीच बरी आनी स्वभाव जे सगल्यांक आवडटा इतली. आणि तुम्ही कितें सांगतले त्यांच्या बद्दल? तिने बरें तेंच्यांनी बरी तोखणाय केला. बरी म्हळ्यार सारकी बरी म्हणून सांगल्या. तुम्ही कितें सांगतले त्यांच्या बद्दल? मातसो सोडिलो असो खजूर गेल्यार वांगडाच व्हरता. तांच्यांनी पयलींच सांगला न्ही बाल एकदम बरी. सो आनी कशें पातयतले? ओके, ही आशिल्ली आमची सेकंड जोडी. आमची तिसरी जोडी हांगासर आसा. आमच्या संवसाराक 5 वर्सां जालीं आनी संवसार आमचो बरो चलता. बरो चल. तिच्या बद्दल कितें सांगते? 5च वर्सां जाला. सो कितें सांगतले? बरो आसा. बरें आहा तशें. जेवण बी बरें करता? तुम्ही कितें सांगतले त्यांच्या बद्दल? बरें आसा आनी फॅमिली सगळी बरी मेळ्ळ्या. अरे वा. फॅमिली जॉयंट फॅमिलीन रावता? ओके, बरं. ही आसा आमची 3 कपल. कोणाच्या लग्नाक 5 वर्सां जाला, कोणाच्या 21, 22 हांगासर 31 अशी वेगवेगळे वयोगटांतले हांगासर कपल्स आसा. सो पळोवया की तांची बॉन्डिंग कशी आसा आनी आमच्या फायनल रावंडाक खंयची 2 कपल्स पावतली. ते कितें सांगता पळय ते तुवें सांगपाचें कितें म्हणून पळयता ते. तोंड मात हालोवपाचें अजिबात. 30 सेकंडचो टायम. ना सांग कितें म्हणटा तूं सांग. बरें म्हटलां आनी बरें ना बरें दिसलें. आनी कितें सांग. सांगीत राव जावंक ना ते. एक वर्ड दिला तेंचे कडेन हांवें, ते तुवें सांगपाक जाय. तुमी करीत राव एक्शन. सांग सांग. बरें दिसता. आनी वर्ड एक अक्षर ते येवकूच जाय. बरें दिसता तेका आनी एक वर्ड. सुंदर दिसता. ओके, सेंटेन्स आशिल्लो तूं खूब सुंदर दिसता आनी सारकें गेस केले. ओके, 1 पॉयंट तुमकां हांगा यो. कळ्ळें वाचलें? सांग. तोंड हालप ना, तोंड हालप ना, तोंड हालप ना, तोंड हालप ना. सांग सांग. उलय मुगो कितें म्हणटा तो.
कशी लावले का तोंड आला का तोंड बन 30 सेकंडचा टाइम 3, 2, 1 स्टॉप किती आशिल्ले खूप बडबड तू खूप बडबड करता तो हालोवपाचें ना तो हालोवपाचें ना म्हाका आवडटा ओके सो आमच्या फायनल राउंडाची कपल पावतली ती आसात बाबू शेट आणि भावना शेट आणि शैलेश फट्टे आणि संचिता फट्टे मोठ्यान ताळ्यो झाली त्यांच्या खातीर ही आसा आमची फायनल राउंडची पार्टिसिपंट धमाल जोडीच्या प्रिलिमिनरी राउंडा उपरांत आता खेळूया आमचो फुडलो राउंड जो आसता आमचो हटके राउंड हटके राउंडची 5 पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा आणि आयची हटके राउंडची गेम आसा ती अशी आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांकां मेळटलो 30 सेकंड्सचो टायम हांगासर आसा बॉल्स हे बॉल्स फूक मारून एका प्लेटींतल्यान दुसऱ्या प्लेटीन उडोवपाक जाय मॅक्सिमम फूक मारून बॉल्स ह्या प्लेटीन एकठांय करता ती जातली हे राउंडची विनर ओके टायम 30 सेकंडाचो फर्स्ट पार्टिसिपंट संजीवी खेळटले तुमचो टायम सुरू जाता आता रेडी स्टार्ट एक 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ओके प्रकाशिनी टाइम सुरू जाता आता एक 3, 2, 1 स्टॉप 4 स्टार्ट एक 2 3 13 14 15 फुल पॉइंट्स शुभश्री खेळटली आता तो टाइम सुरू जाता आता स्टार्ट Stop. 14 balls. Start. Three, 2, 1. Stop. Okay, ready? Start. Three, 2, 1. 3, 4, 5. आमच्या हटके राउंडच्या गेमीक 15 बॉल्स घालून आमच्या हटके राउंडची विनर येता श्रद्धा तारी आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू मॅडम धमाल जोडीच्या फायनल राउंडाक आमी सुरवात करता आणि फायनल राउंडची आमची गेम आसली तशी आमी हांगासर दवरला पोलो चॉकलेट्स आणि पार्टिसिपंटाक दिले एक टूथपीक हांगासर आशिल्ले आमचे जे कपलातले हजबंड आसा तांच्यांनी टूथपिकान हे पोलो घालपाक जाय आणि समोर आशिल्ली तेंचे वायफ जी आसा टूथपीक घेवन तोंडान रावला त्यांच्या टूथपिकान तो पोलो ट्रान्सफर करपाक जाय एका मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम पोलो ते एकठांय करता ती जातली ह्या राउंडची विनर ओके आणि टायम आसतलो 1 मिनटाचो रेडी सुरवात करतले आमी आमच्या पहिले कपल जे बाबू शेट आणि भावना आसा त्यांच्या बरोबर तुमचो टायम सुरू जाता आता चल बाकी टाळ्यो मारू शकता त्याच्या खातीर थंय घाल थंय ओरंगा प्लेटीन घाल Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 स्टॉप. ओके, सो आमचे पहिले कपल बाबू आणि भावना हांच्यानी घातला 4 पोलो. शैलेश आणि संचिता रेडी? तुमचो टाइम सुरू जाता आता. टाळ्यो मारा त्यांच्या खातीर. सत्यवान आणि संजना हांकां मेळटा पार्टिसिपेशन प्रायज. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान डिस्काउंट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. धमाल जोडीची रनरअप जाता शैलेश आणि संचिता फट्टे आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. आणि आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी जाता बाबू आणि भावना शेट आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. ओके, आता कशें दिसता सांगा पळोवया तुमचे आता व्ह्यूज खेळा उपरांत. खेळांतल्यान उपरांत एक प्रोत्साहन कशें मेळ्ळें, बरें दिसलें सारकें. असे कार्यक्रम तर आसात जाल्यार आनी बरें दिसतलें खूब. ओके, मोठ्यान चालू जाणी आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी बाबू आणि भावना शेट हांकां. ही आता आमची आयच्या भागातली धमाल जोडी. आमचे धमाल जोडीचे विनर बाबू शेट, जांकां सगळे जाण बॉबी म्हणून वळखतात. तेंच्या मध्ये एक स्पेशल टॅलंट आसा. ते टॅलंट म्हणल्यार ते लोकांक खंय रोखडे हांसयतात. ते कशें हांसयतात ते तुमी पळयात आता. बनाना चाहता हूं मैं बगीचा, बनाना चाहता हूं मैं बगीचा, लेकिन कली नहीं खुलती. बनाना चाहता हूं मैं ताजमहल, लेकिन मुमताज नहीं मिलती. लिखता हूं खत खुद से, शाही मत समझना. प्यार करता हूं मैं तुमसे, बाई मत समझना. आयच्या भागातल्या फायनल राउंडाक आमी सुरवात करता, जो आसा आमचो चक दे राउंड. आणि चक दे राउंडची आयची गेम आसा ती सारकी सगळ्यांच्या परिचयाची अशी जी आसा तळ्यात आनी मळ्यात. तळ्यात म्हणल्यार की यांची हांगा उडकी मारपाक जाय, मळ्यात म्हणल्यार की परत लायनीच्या भायर. ओके, रेडी? तळ्यात इथे आउट. मळ्यात तळ्यात मळ्यात आई आउट. तळ्यात अशें सांगला पाय. तळ्यात आउट. मळ्यात मळ्यात इथे आउट. मळ्यात उडकी मारू ना. तळ्यात आउट. तळ्यात आउट. तू आउट. दोघूच जण बोलल्या. तळ्यात आउट. विनर निवेदिता शेट जाता आमच्या आयच्या चक दे राउंडचे रनरअप आणि ताका मेळटा श्वेता शेट कडल्यान हो प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. आणि आमच्या आयच्या चक दे राउंडचे विनर जाता स्नेहल शेट आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. सदांच प्रपंचान रमिल्ल्या महिलांक एक विरंगुळो दिवन मनोरंजनाची संद ह्या जरा हटके ह्या कार्यावळीक लागून मेळ्ळी. त्या खातीर धन्यवाद. जरा हटकेच्या समस्त टिमीचे आभार व्यक्त करता. तसेच प्रुडंट चॅनलाक धन्यवाद. निमाणी सुवातेर हांगा जमिल्ल्या महिलांचे धन्यवाद की ती मुजरत हांगा आयली, शोभा वाडयली.
धन्यवाद. थँक्यू. दुर्बाट हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग जो आमी स्पेशल भाग घेतिल्लो धालो उत्सव ह्या निमतान आनी सगळीं जी हांगासर आशिल्लीं सगळीं पार्टिसिपंट तांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तेंच्यांनी हांगा सगळीं एकठांय हांगासर आयलीं आनी आमचो ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा श्वेता शेट हांकां जेंच्यांनी हो कार्यक्रम हांगासर आमकां आयोजीत करपाक मदत केली. फुडल्या भागान रोखडीच वया तुमच्या वाठारान खुबशी अशीच धमाल मस्ती करपाक आनी खुबशी हटके असे गेम्स खेळपाक हटके असे कितें तरी करपाक. सो पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा सो ऑलरेडी 2 डान्सरां आमकां हांगासर मेळ्ळा. बाबू तूं कितें करता थंय? हां आनी तूं काय आशिल्ली? ओके गेम तुमकां जस्ट सांगता कशी ती. एक घे रे एंकर घे तो पर्यंत. सूत्रसंचालिका सौभाग्यवती सारिका शिरोडकर हिचे मनापासून आभार मानता.